गोयच्या सरकारी हॉस्पिटलांक दोतोर मेळनात। जिल्लो हॉस्पिटलां, भलायकी केंद्रां, सीएचसी, पीएचसी धरून सध्या आनीक 100 वयर दोतोर जाय। सगळ्यांत चड अडचण जाल्या ती फोंड्याचें नवे आयडी हॉस्पिटल आनी मडगांवचें हॉस्पिस येवची। कांय कडेन सिनियर दोतोरांची 2 केंद्रांचो भार घाला, जाल्यार कांय कडेन सँक्शन ताकी परस 1-2 चड दोतोरूय घाल्यात। शेकडांनी दोतोर तयार करूंक सरकार जीएमसीचेर कोटी मोडटा, तरीकूय भलायकी सेवेची परिस्थिती पळयात। गोंयांत 5 सरकारी हॉस्पिटलां, 5 नगरी भलायकी केंद्रां आनी 25 प्राथमीक भलायकी केंद्रां आसात। ह्या सगळ्या हॉस्पिटलां आनी भलायकी केंद्रांनी मेळून सुमार 100 वयर दोतोर सध्या उणे पडटात। अजापाची गजाल म्हळ्यार कांय हॉस्पिटलां आनी भलायकी केंद्रांनी मान्य केल्ले ताकी परस चड दोतोरूय आसात। पळयात, ऑस्पिसियो हॉस्पिटलांत 21 पदां रिती। कासावली प्राथमीक भलायकी केंद्रांत मंजुरी परस 1 दोतोर मायज। चिंचोणे प्राथमीक भलायकी केंद्रांत 1 पद रिते। कुठ्ठाळे प्राथमीक भलायकी केंद्रांत मंजुरी परस 1 दोतोर मायज। लोटली प्राथमीक भलायकी केंद्रांत मंजुरी परस 1 दोतोर मायज। कुठ्ठाळे प्राथमीक भलायकी केंद्रांत मंजुरी परस 1 दोतोर मायज। मडगांव शार भलायकी केंद्रांत 1 पद रिते। टीबी हॉस्पिटल मडगांवां 1 पद रिते। काणकोण सीईसीत 5 पदां रिती। बाळ्ळी प्राथमीक भलायकी केंद्रांत मंजुरी परस 1 दोतोर मायज। केपें प्राथमीक भलायकी केंद्रांत मंजुरी परस 2 दोतोर मायज। कुडचडे सीएचसीत 3 पदां रिती। सांगे प्राथमीक भलायकी केंद्रांत मंजुरी परस 2 दोतोर मायज। धारबांदोडा प्राथमीक भलायकी केंद्रांत 4 पदां रिती। बेतकी प्राथमीक भलायकी केंद्रांत मंजुरी परस 1 दोतोर मायज। मडकय प्राथमीक भलायकी केंद्रांत मंजुरी परस 1 दोतोर मायज। फोंड्या प्राथमीक भलायकी केंद्र आनी उपजिल्लो हॉस्पिटलांत वट्ट 41 पदां रिती। शिरोड्या प्राथमीक भलायकी केंद्रांत मंजुरी परस 1 दोतोर मायज। चिखली कॉटेज हॉस्पिटलांत 3 पदां रिती। बायणा एसटीडी क्लिनीक 1 पद रिते। सांखळी प्राथमीक भलायकी केंद्रांत मंजुरी परस 1 दोतोर मायज। उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत 31 पदां रिती। शिवोली प्राथमीक भलायकी केंद्रांत 1 पद रिते। कानोळे प्राथमीक भलायकी केंद्रांत मंजुरी परस 2 दोतोर मायज। पेडणे सीएचसीत 1 पद रिते, जाल्यार वाळपय सीएचसीत 5 पदां रिती आसात। जीएमसीचेर पदरांतले कोट्यांनी मोडून सरकार वर्साक शेकड्यांनी दोतोर तयार करता, मात ह्या दोतोरांक सरकारी हॉस्पिटलांनी हाडपाक सरकाराक अजूनय जाय तशें जमिल्लें ना। वर्साक गोंयांत शेकड्यांनी दोतोर तयार जावनूय आम गोंयकारां खातीर आशिल्ले सरकारी भलायकी सेवेची ही परिस्थिती। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। कुणय इंडस्ट्रियल इस्टेटींतले रस्ते काबार जाल्यात। फोंडकुलांनी डांबरी रस्तो सोदचो पडटा। वर्सभर जाली हीच परिस्थिती। आमचो रिपोर्टर परिस्थिती पळोवंक गेलो तेन्ना नेमकें थंय फोंडकुला वयल्यान दोगा गाडयेकारांचें पेटिल्लें। कामगार म्हणटात आयडीसीक कळून जालें, निवेदनूय दिलां। आयडीसी आतां म्हणटा वेंचणूक आचारसंहितेक लागून कांयच करूंक मेळना। फाटलीं 1.5-2 वर्सां जालीं आयडीसी न्हिदो काडटा। पळयात रिपोर्ट। ही कुणयची इंडस्ट्रियल इस्टेट। हजारांनी लोक आनी शेकड्यांनी गाडयो हांगासावन दिसपट्टे यो वच करतात। पूण पुणेचे हे रस्ते पळयात कशे काबार जाल्यात ते। फोंडकुला आनी फोंडांनी डांबर सोदीत वाट काडची पडटा। हांगासल्यान गाडयो घेवन यो वच करतले कामगारांची ही दिसपट्टी कसरत। फाटीं कोणाच्या दोतोराक गिरायकां दिवपाचो घडये आयडीसीन कॉन्त्रात घेतला आसुये। ही फोंडकुला चुकयतना कितलेशेच फावट गाडयो हाडून एकामेकाचेर ठोकतात। ह्यो कटकटी नित्याच्योच। 2-1 वर्सां जाली हे अशेंच चल्लां। ह्या रस्त्याक आवय ना बापूय। आमचो रिपोर्टर थंय परिस्थिती पळोवंक गेल्लो तेन्ना नेमके हे फोंडकुला वयल्यान दोगा गाडयेकारांचे पेटले। एकलो रॉंग सायडीन फोंडकुला चुकयता म्हळ्यार दुसरो आबूज जाता। कामगारांनी आयडीसीचे कानार घाले। तांकां रस्त्याचे पडिल्ले ना आनी अपघातांचे कोत ना। आयडीसी मेरेनचो रस्तो मात हॉटमिक्स करून चकचकीत केला। रस्तो जाग्यार घालचो म्हूण सुमार 350 कामगारांनी आयडीसीक निवेदनय दिलां। कामगार म्हणटात सरकारान रस्त्याचे काम सडसडीत तडीक लावचे, नाजाल्यार एक दीस मोर्चा हाडून वसाहत बंद दवरपाची सरकार पाळी हाडटलो। सकाळ फुडें डेली आमी बायक घेवन येतात आनी आमकां थंडी आसात, खूब त्रास जाता आमकां येवपाक।
प्रॉब्लेम जाला की आमी खंय वचून सांगत जाल्यार म्हणटा सध्या कोड ऑफ कंडक्ट चालू आसा. कोड ऑफ कंडक्ट चालू आसा म्हणून जर तुम्ही काम करिना फाल्यां सकाळी कोणी पडोन मेलो तेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट हे रिजन आसतले. ताका आमी जवळ जवळ आमी एक वर्स भर जाले आमी सांगत आशिल्ले कारण एक्सिडेंट जातकीर कोण हांगा हें करना. कारण IDCचे स्टाफ एवरी डे ह्या वटेन येता पण कोणाकूच पडून गेलना. जर तांणी जर कांय लक्ष घालना जाल्यार आमी परत आमी IDC एरिया मॅनेजर आनी GMO वचून रिमांड करतले. नाजाल्यार आमी एक दीस मोर्चा करचो असो केला. अदरवायज इंडस्ट्रियल इस्टेट आमी बंद करतले. पूल, रवींद्र भवना आणि बस स्टँड बांदून घालूंक सरकाराकडेन पैसो आसा, मात हांगासरल्या उद्देगांक वाली ना. 21 वेर्णा सारकिल्लो 2-4 उद्देगीक वसणुक्यो सोडल्यार चडशे इस्टेटींची हीच गत. प्लॉट विकले की IDCचे काम जाले, IDC आसून नाशिल्ल्यान जमा. प्रुडंटा खातीर कुणेच्यान विवेक प्रभू. काँग्रेसींतल्याच सार्दीन आनी चर्चिलान अपशगुन केले उपरांत काँग्रेसीचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार आलेक्स रेजिनाल्डान प्रचाराक नीट धरला. आयतारा राती केपें ताणें जाहीर सभा घेतली. सभेक आमदार बाबू कवळेकार, कोंकणीचो वावुरपी फुडारी प्रशांत नायक, अपक्ष आमदार विजय सरदेसाय आनी बाकीचे फुडारी आशिल्ले. खासदार म्हूण वेंचून दिल्यार मोपा येवंक दिवचो ना म्हूण आलेक्सान उलोवन दाखयला. उमेदवार जावन आसा आनी हांव पार्टी कडेन मागता, पार्टी वर्करांक मागता आनी एक गोश्ट सांगता. पार्टीचे वर्करांक जावं पार्टीच्या खंयचे आमचे कार्यकर्त्यांक जावं आतां बाब विजय आहा जावं कोण आहा आमचे सपोर्टर आहाय तांकां सदांच रेकग्नायज करतलो हें एक उतर दिता. आनी आज हांव सांगूंक सोदतां की म्हजो स्टँड पयलोच सान आनी आज पासून आनी फाल्यां पासून सदांच एकूच स्टँड आसतलो. आमकां जाय फकत दाबोली एअरपोर्ट, नो मोपा. की म्हाका एक चान्स दिसो आनी उमेदवार तुमचो बरो एक उमेदवार खासदार म्हणून धाडचो. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.